नमस्कार. लंच टाइम बुलेटिन आणि होकार हांव संजना काणेकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. मंत्र्यांक लाच दिवपाचे त्या गंभीर आरोपांचेर आतां आदलो मंत्री मडकयकाराचे गुमजाव म्हणटात तो खंय पक्षांतर्गत प्रश्न. पक्षान घेतला दखल, आपण बाजूपातूच. टीसीपी संबंधी निवाड्याविशीं हांव समाधान उच्च न्यायालयाच्या आदेशाक दिवचो ना. आव्हान नगर नियोजन कायद्यांतले कलम 17(2) विशीं मुख्यमंत्री आनी प्रदेशाध्यक्षा कडेन केली चर्चा, सांगता नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे. मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस PL संतोष हांकां ठामपणान सांगला, सांगता भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक. निमाणे कडेन नक्षपात्र पावली. गोंयांत फुडल्या शिक्षणीक वर्सा सावन गोंयच्या 2,500 विद्यार्थ्यांक दितली माध्यान आहार. अत्याधुनीक रांदचे कुडीचे खंय सोमारा उक्तावण. अन्न आनी वखदां प्रशासनान पर्वरीच्या 9 रेस्टॉरंटांची केली पळोवणी. नितळसाण नाशिल्ली 4 रेस्टॉरंटां बंद. आमची पोती उपक्रमाक लोकांचो बरो प्रतिसाद. आतां मेरेन 8,000 पोतयो खपल्यात. पणजी महानगरपालिकेचो उपक्रम. आता खबरो विस्तारांत. नगर नियोजन कायद्यांतले कलम 17(2) विशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक हांचे कडेन चर्चा केल्या. हे विशीं उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाक सर्वोच्च न्यायालयान आव्हान दिवचें ना, अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. प्रादेशीक आराखड्या बदला गोंयांत झोनिंग आराखडे करतले. उच्च न्यायालयान TCP संबंधी दिल्ल्या निवाड्या विशीं समाधानी आसा, अशें ताचें म्हणणें. I am very happy overall with the judgment of the High Court, and as a Minister for Town Planning, I am very happy with the overall understanding कित्याक काय गोष्टी आमकां शिकपाक बी गावता. दुसरी गोष्ट म्हणजे कित्याक की 17(2) जे लोक आणि जे NGOs म्हणटाले की unconstitutional 17(2) that has been upheld by the High Court, and it has been upheld by the High Court, and the people who are calling it unconstitutional have nothing else to say because they call it their victory or whatever it is. For me, it is a process of learning. As far as the 17(2) is concerned, that has been upheld by the court. What the court has read down is the bylaws and the rules of the 17(2). And काय हरकत ना, कारण 17(2) चे जे bylaws and rules हांवें सदां सांगल्या, गोंयकार आनी गोंयचे लोक आनी जे कोण गोंयांत येता इन्व्हेस्टमेंट करपाक, त्याच बरोबर त्यांचे कितें जे असतात ते सांबाळपाचें काम सरकार करता, कायद्या प्रमाणे करता. As far as the court is concerned, it has read down the provision and given it more clarity. It has upheld the constitutional validity of the law of 17(2), which is most important for us since the provision is in public interest, more so for the Goans who have suffered for years on account of errors and had nowhere to go with the mistakes that were there in the original regional plan on the state of Goa. Regional Plan 2021 an जे कितें चुका जाल्यो, ते चुका जे जाल्यो तेजे खंय वाट नाशिल्ली लोकांक वचपाक. No doubt the rules and guidelines have been set aside for the want of better clarity. The guidelines have been set aside for the want of better clarity, which is not something that it needs to be taken negatively by us. We are weighing our options, including considering accepting the judgment and the making necessary changes in public interest. आम्ही जे कितें कोर्टान सांगल्या and जे कितें काय तेंचे वेगळे तरेचे एक इंटरप्रिटेशन आशिल्ले on the rules and bylaws, we are taking that also into consideration. Court has given a positive example of 39A. तेजेर बी ह्या लोकांनी चॅलेंज केले. तेजेर ह्याच जजमेंटान कोर्टान 39A, which further shows there is lot of positives to be taken out for us. The judgment is there for all to see in black and white. We expect the press to be fair in assessment and not get carried away by misleading, wrong and self-serving interpretation sought out by the petitioners. One should be graceful in accepting what is not favorable in the judgment while claiming the victory of the people, of course, but same time understanding the interpretation of the judgment of the court. The department is open and the government is open to take the understanding of the court and interpretation of the court on 17(2) rules and bylaws in a different way. I have asked for a board meeting to be convened at the earliest, and we'll take a group of experts. And I have just come back
after a detailed meeting with the Honorable Chief Minister and my party president Shri Damu Naik, हैना करीत निमणी अक्षय पात्र संस्था गोंयांत पावलीच. गोंयच्या 2,500 विद्यार्थ्यांक फुडल्या शिक्षणीक वर्सा सावन ही संस्था माध्यान आहार दितली. ताका लागून आप मजत गटांचे कितें असो प्रश्न निर्माण जाला. सोमारा अक्षय पात्राच्या अत्याधुनीक रांदचे कुडीचे उक्तावणूय जातले. आता गोंयच्या विद्यार्थ्यांक अक्षय पात्र माध्यान आहार दितली. हय, तुमकां आयकून अजब दिसलें आसतलें, पूण ही गजाल सामकी खरी. सरकारान माध्यान आहाराचें कंत्राट काडून अक्षय पात्राक दिला. फुडल्या शिक्षणीक वर्सा सावन अक्षय पात्र संस्था गोंयच्या 2,500 विद्यार्थ्यांक माध्यान आहार दितली. सोमारा अक्षय पात्राच्या अत्याधुनीक रांदचे कुडीचे उक्तावणूय जातले. सरकाराच्या ह्या निर्णयाक लागून आपमजत गटांचे कितें असो प्रस्न निर्माण जाला. अक्षय पात्रा ही जी संस्था आसा, ही अक्षय पात्रा संस्था आता गोंयच्या 5,000 भुरग्यांक मिड डे मील जें आसा ताचें पुरवण करतले. इतलेंच न्हय तर अक्षय पात्राचें जें किचन आसा त्या किचनाचो उक्तावण सुवाळो सुद्दां जो आसा तो सोमारा 17 तारखेक जावपाचो आसा. पेरणा IDC भितर तांणी हो अत्याधुनीक असो स्वयंपाक घर जाका म्हणटात, म्हणजे रांदची कूड तांची जी आसा ती ताचो सेटअप केल्लो आसा. स्वता मुख्यमंत्री जे आसा तांच्या हस्तुकी ह्या किचनाचो तांचे उक्तावण जातले तांच्या हस्तुकी. ताच्या उपरांत बाकीचे मान्यवर आसतले. एकूण जर पळयत जाल्यार ही अक्षय पात्र संस्था जी आसा ती नो प्रॉफीट बेजिसाचेर देशभर सामकें पौश्टीक अशें अन्न जें आसा तें भुरग्यांक प्रोवायड करता. आनी ताच्या खाला आतां हीच संस्था गोंयांतल्या शाळांनी जे मिड डे मील दितात त्या मिड डे मिलाची पुरवण करतले. आता म्हत्वाचो प्रश्न जो आसा तो म्हणजे ज्यो स्वयंसेवक संस्था म्हणजे सेल्फ हेल्प ग्रुप गोंयच्या शाळांनी मिड डे मिलाची पुरवण करतात तांचे कितें जातले. अक्षय पात्राक दिल्ल्या माध्यान आहाराच्या कंत्राटा विशीं शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे सांगता, फुडल्या शिक्षणीक वर्सा सावन ही संस्था माध्यान आहाराची पुरवण करतली. सुरवातीक 2,500 विद्यार्थ्यांक ही संस्था माध्यान आहार दितली. खंय आयकात तांचें म्हणणें. अक्षय पात्र ऑलमोस्ट 1 वर्स जालें न्ही ताजें. तेन्ना तांकां टेंडर दे हॅड वन द टेंडर. आमी 5,000 भुरग्यांक मील दिवपाक टेंडर काडिल्लें एज पर सेंट्रल गव्हर्मेंट गायडलायन. ओके. सो सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां मिनिस्टरान सांगिल्लें की तुमी एक्सप्लोर करा. अशें कोणी वेगळे ऑर्गनायझेशन कितें आसा तांकां रोप इन करपाक. सो 5 जाणांनी बीड केल्ले, तातूंतल्या अक्षय पात्राक ते अवॉर्ड जाले. मागीर तांणी खंय किचन सेटअप करपाचें तांचें डिसायड जावन आशिल्लें. आतां तांणी किचन सेटअप केला, पूण अजून पर्यंत आमकां फॉर्मल कांय हें येवना. आनी अनऑफिशियली ते म्हणटा की 1 एप्रिलाच्यान जर स्टार्ट करपाचें जालें जाल्यार 2,500 भुरग्यांक ते दिवपाची तांची तयारी आसा. ओके. सो 2,500 भुरग्यांक ते सुरवातीक दिवपाक स्टार्ट करतले. ओके. आनी इट वील गो टू मॅक्झिमम 5,000 एज पर द टेंडर. त्या भायर गव्हर्मेंटान डिसिजन कितें घेतला की पयलीं आमच्या स्किमी प्रमाणे 8वे पर्यंत भुरग्यांक मिड डे मील दिता एज पर PM पोषण स्कीम, सेंट्रल स्कीम. स्टेट गव्हर्मेंटान एक डिसिजन घेतला की गव्हर्मेंटाच्या 9वे आनी 10वेच्या भुरग्यांकूय मिड डे मील दिवपाचो म्हणून. ओके. ते भुरगे एनी वाडटलेच न्ही. सो खंयचे भुरगे अजून पर्यंत आमी डिसायड करूना खंयचे 2,500 भुरगे ताका येतात तकले. पूण तातूंत जे आमी 1,61,000 परस चड भुरग्यांक मिड डे मील दिता गोंयांत. 1,61,000 पळय. ओके. तातूंतचे फक्त 2,500 आनी ताकाय ते 9वे आनी 10वेचे भुरगे गव्हर्मेंटाचे एड जातले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस PL संतोष हांकां जें कितें सांगपाक जाय तें ठामपणान सांगलां अशें भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता. आतां मंत्रिमंडळ फेरबदल हो पुरायपणान मुख्यमंत्र्याचो विशय. ते हाचेर कितें ते निर्णय घेतले ते पळोवचे पडटले अशें दामूचें म्हणणें. मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांकां जें कितें सांगपाक जाय तें ठामपणान सांगलां अशें भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता. प्रदेशाध्यक्ष पदाचो ताबो घेवन आपल्याक 2 म्हयने पुराय जायत आयल्यात तेन्ना पक्ष हिताची बाजू आपणे ठामपणान BL संतोष हांच्या कानार घाल्या. आता मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं मुख्यमंत्री कितें निर्णय घेतात तो पळोवया अशें दामूचें म्हणणें. आनी सर काल तावडकरान ते म्हटलं पळय रिशफलिंगाचें, सो तेजेर कितें डिस्कशन बी जाला? सरकार बदलप हो
जो हे आसा तो मुख्यमंत्र्याचो अख्ख्या रचनेचा आणि भारतीय जनता पार्टीचो प्रदेश अध्यक्ष म्हणून आणि बीजेपीचे आमदार मंत्री म्हणून जे पळय कितें हाका सांगपाचें जें आसा पयर आयिल्ले ते BL संतोशी आसूं किंवा हे तांकां आमी ठामपणे सांगितलें आसा ठाम हो शब्द आणि तांचे जे आमी म्हटलें की ह्या सगळ्यांचे हाजो कच्चा चिट्टा म्हणजे प्रगती पुस्तक हे 1 म्हयनो जाले नंतर दिवपाक जाय. आज फाल्यां परवा म्हाका 2 म्हयने जातात. सो 18 तारखेक हांव अध्यक्षपदाक हे जाल्लो म्हणजे 1 म्हयन्याच्या हातून भितर हांवें सगळे तयारी करून ते येतकीर तांच्या हातान ते कितें दिवपाचें सुपूर्द केलें आणि ठामपणे पक्षाची हिताची जी बाजू आसा ती मांडलेली आसा. तो संघटनेचे विषय आणि सरकारचे विषय तांच्या कानापर्यंत घातल्या. मुख्यमंत्री योग्य तो निर्णय म्हणजे त्यांच्यानी जे आसा ते सांगला ते योग्य ते निर्णय ते घेतले येणाऱ्या काळात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. अन्न आणि वखदा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी शनिवार राती पर्वरीच्या सुमार 9 रेस्टॉरंटाची पळोवणी केली. यावेळी रेस्टॉरंटांनी नितळसाण नाशिल्ली दिसून आयली. तेन्ना अधिकाऱ्यांनी 4 रेस्टॉरंटां बंदूय केली. अन्न आणि वखदा प्रशासनाची ही मोहीम अशीच चालू उरतली अशें अन्न आणि वखदा प्रशासनाचो अधिकारी रिचार्ड नॉरनान सांगले. FDA आमच्या टीमीन एक स्पेशल ड्रायव्ह केल्लो आसा टू चॅक दी हायजीन कंडिशन ऑफ रेस्टॉरंट्स आणि फाटल्या 1-2 विकान चडशे इवनिंग टायमार जे पीक टायम आसता रेस्टॉरंट चालू आसपाचे हे ड्रायव्ह आमी चालू केल्ले आसा आणि 2-3 एरियांनी कवर अप केल्ले आसा. एक तरी सांगोळडाची एरिया, तशेंच आसागांवची एरिया आणि आयज पर्वरी एरिया, ह्या तिनूय एरियांनी आमी वचून स्टार्ट केल्लो आसा ड्रायव्ह. आणि लास्ट विकांनी काय आमी केलें तेन्ना एक अरावंड 20 रेस्टॉरंट्स करून तितूंतली 6 आमी बंद केल्ली कित्याक तेंची कंडिशन बरें नासलेलें. आयज आमी परत आयिल्ली आसा जी लास्ट वीक बंद केल्ली तांचें व्हेरिफिकेशन करून आणि जाणी कंप्लाय केला तांकां रिऑपरेट करूंक परमिशन दितले. तशेंच आयज न्यू रेस्टॉरंट्स आमी केल्या पर्वरी एरियान. उडपी रेस्टॉरंट जी आसा ती चॅक केल्ली आसा आणि एक 4-5 रेस्टॉरंटाचो कंडिशन खूब वायट आसलेलो आणि त्या कारणां खातीर आमी ती आयज बंद केल्या आणि तांचेर कारवाई जातली आणि तांकां फायन्स जे आसा आमचे फॉर अनहायजिनीक ऑपरेशन्स ते आमी तांकां लायतले. हो ड्रायव्ह आमचो चालूच आसतलो आणि फुडल्या 1-2 म्हयन्यांनी सगळ्या एरियार आमी वयतले आणि तुमच्या माध्यमान एक आमी अपील करूंक सोदता सगळे जे रेस्टॉरंट चलयता ते की तांणी रावचे न्हू की केन्ना FDA येवन चॅक करतले. तांणी सुमो मोटो एक्शन घेवन तांचे जे कितें हायजीन आसा ते सगळे जाग्यार घालचे आणि कितें डावट्स आसा डिफिकल्टीज आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसान येवन म्हायती काडून हे जाग्यार घालचे. आमची पोती हे पणजे महापालिकेच्या उपक्रमाक पणजे मार्केटान लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा. फाटल्या वर्सा ऑगस्टान महापालिकेचो हो उपक्रम सुरू जाल्लो. ह्या उपक्रमा खाला आतां मेरेन हजारांनी कपड्यांच्यो पोतयो खपल्यात. पळोवया हो रिपोर्ट. पणजे महापालिकेच्या आमची पोती उपक्रमाखाला पणजे मार्केटात कपड्याच्यो पोतयो विकपी ही बाळक्का तलवार ही बायल. महापालिकेन प्लास्टिक पोतयांचो वापर कमी जावचो आणि त्या बदला कपड्यांच्यो पोतयो वापरात येवच्यो या हेतान हो उपक्रम चालू केल्लो. पोरू वर्सा ऑगस्टा सावन ह्यो कपड्याच्यो पोतयो विकतात. एक पोती 20 रुपया. आता मेरेन वट्ट 8,000 कपड्याच्यो पोतयो विकल्यात. लोकूय तिका खंय कपडे हाडून दिता जाच्यो ती पोतयो शिवता. ही आता स्कीम आता 2024 स्टार्ट जाला ऑगस्टान. सो आता आमी हे स्कीम कित्याक काडला की लोकांक आमी प्लास्टीक फ्री करूंक जाय म्हणून. आता लोक कितें करता प्लास्टीक भरता. प्लास्टीक भरपाक कितें ते आता कितें जालां प्लास्टीक भरता म्हणल्यार आमकां ते एक्चुली ते एलाव करूना गव्हर्मेंटान. सो वी हॅव टू डू द प्लास्टीक फ्री. ओके. सो आता कितें जालें आता लोकांक आता बरें दिसता म्हाका आता प्लास्टिकाचे पिशवी आता कोण आता चडशी यूज करिना. आता चडशी आता हे आता कपड्याचे पिशवे यूज करता. तर एक्चुली कितें आसा हे आता डेपोजीट स्कीम म्हणून आमी हे यूज करता गव्हर्मेंटान. डेपोजीट स्कीम म्हणल्यार कितें आता सपोज आमी आता सेल केलो पिशवे ते कितें करता लोक पिशवे घेवन वयतात आनी मागीर आमकां तेंच्यांनी डेपोजीट 20 रुपया दिता. आनी सपोज ते कितें जालें पिशवी जाल्यार पिड्ड्यार जाली डॅमेज जालो कितें जालें तेंच्यांनी म्हाका परते दिता हाडून आनी तो कितें 20 रुपया आसा पळय हांव तांकां परत रिटर्न दिता. ओके. असो हो स्कीम आसा. हय परते हांव कितें जालें डॅमेज जालें मागीर हांव ताका परते शिवून दिता मागीर परत. ओके. आतां पर्यंत तर आमचे कडेन आतां एक सद्या म्हणल्यार एक दिसाक 5 वयता पिशवे एक कडेन 10 वयता पिशवे आनी ते लोकांक हांव पळोवपाकाय अशें बरें दिसता पळोवपाक जे पिशवे आमचे यूज करता ते पिशवे पळोवन म्हाकाय मातशें आनंद कसो जाता. ओके. आणि पर्यावरणा खातीर हय हे एनवायरमेंटा खातीर आमकां सुद्दां बरें आसा.
ओके तुम्ही आता जी स्कीम स्टार्ट झालेली आहे आता तुम्ही कितले पिशव्यो केल्या सेल केल्या सेल म्हणजे आता हांव आतां न्यूली जॉईन जाला हांगासर पयलींचे हो स्कीम आसा ऑलरेडी सो आतां हांवें आतां जॉईन केल्या तेन्नाच्यान एटलिस्ट हांवें आतां एक 400 तरी हांवें हें केला सेल केला आतां सेल केला म्हणजे ओवरऑल कितले आसतले 8000 आसा 8000 पिशव्यो आसा आमचे कडेन आनी हे पिशव्यो आमी कोण आमकां आतां कोणी कपडे बी हाडून दिता यूज केल्ले कपडे ते कपड्यांचे आमी हे करता पिशव्यो शिवता आतां हांव अंडर ट्रेनींग आसा सो जेन्ना हांव हे शिकतलें शिवपाक तेन्ना म्हाका सुद्दां बरें दिसतलें सीसीपीन पणजे मार्केटात राबयल्लो हो उपक्रमाक लोकांची साथ मेळटा अशे तरेन पणजे हेर सुवातींनी अश्यो कपड्याच्यो पोतयो विकपाक सुरू केल्यो जाल्यारूच लोक ताका प्रतिसाद दिवपाक शकतात तशेंच सीसीपीचे धर्तरेर जर राज्यांतले हेर पालिकांनी बाजार वाठारांत असो उपक्रम सुरू केलो जाल्यार प्लास्टिकाच्या वापराचेर बऱ्यापैकी आळाबंद येवपाक शकता गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर एका मंत्र्याक आपली फायल क्लियर करपा खातीर 20 लाखांची लाच दिली म्हूण सांगून पुराय राज्यांत आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान खवदळ घाल्लो मडकयकाराचे हे आरोप फकत राज्यांतूच न्ही जाल्यार देश पातळी वेल्यार राष्ट्रीय मिडियान उखलून धरिल्ले मात त्याच पांडुरंग मडकयकाराचे आतां गुमजांव पळयात मडकयकाराची बदलिल्ली भाशा गोयचो राष्ट्रीय संघटन सरचिटणीस BL संतोष कांय दिसा फाटीं गोंयांत आयिल्लो ह्या वेळार BL संतोषान भाजपाच्या फुडाऱ्यांची भेट घेतिल्ली तेन्नाच ताका सद्याक भाजपात आशिल्लो आदलो आमदार मंत्री पांडुरंग मडकयकारूय मेळिल्लो BL संतोषाची भेट घेवन भायर मिडिया कडेन उलयतना मडकयकारान बॉम्ब घाल्लो Nothing is moving. Only they are busy in counting the money. Or all ministers are busy in counting money. Baba, I paid last week. I paid around 50 to 20 lakhs to one minister. I don't know. For what, sir? Take it for a small work. He took my one file which I processed from the department. He directly demanded 15 or 20 lakhs rupees. I know at least 50 to 20 lakhs has been paid last week. It was not a big work. It's a routine work. नाव सांगू शकता तुम्ही? I don't take a name. But when I leave a party, I will take a name. I tell you very frankly, it's not also corruption. It's a loot. Loot is going on in Goa. It's an entire rampant loot is going. मडकयकाराचे हे गंभीर आरोप गोंयभर चर्चेचो विशय थारिल्ले राष्ट्रीय पातळीचेरूय ताचे पडसाद उमटिल्ले मजगती ब्रेस्तारा भाजपचो आनीक एक राष्ट्रीय सरचिटणीस अरुण सिंग गोंयांत आयिल्ले कडेन ताणेन मिडियाच्या प्रस्नांक जाप दितना मडकयकाराचे आरोप फटीचे म्हूण विधान केल्ले हाचेर मडकयकाराक विचारल्यार ताचे 360 डिग्री घुमजाव हो प्रस्न खंय अंतर्गत पक्ष पातळीचेर ताची चवकशी चल्ल्या पक्षान दखल घेतल्या भाजप सोडपाचेर सद्याक मडकयकार कांयच उलोवपाक तयार ना अजून खंय इलेसांवाक 2.5-3 वर्सां उरल्यांत सर तुम्ही ते आरोप घातलेलो पळय मंत्र्याचेर तेजेर बीजेपीन म्हटलां तुम्ही ते फेक आरोप घातला म्हणून सो तुम्ही कशें कितें पळयतात ताका ते आम्ही बीजेपी पार्टी आम्ही बीजेपीचेच मरे आम्ही वी आर डिस्कसिंग दॅट इश्यू विदिन पार्टी लेवल ओके पार्ट या पूण सर तुम्ही तो गंभीर आरोप घातलेलो न्हू मंत्र्यान तुमचे कडल्यान पयशे घेतले म्हणून ना त्या तेजेर आता पार्टी कडल्यान हें चल्ला डिस्कशन चल्ला इन्क्वायरी चल्ला पार्टीन सांगला आता म्हाका आमी पार्टी लेवलाचेर तें करूया म्हणून कितें आसता ओके मातसो म्हणून हय पार्टी हॅज टेकन द कॉग्निजन्स ऑफ दॅट एंड पार्टी विल डिसायड वॉट टू डू इट इज विदिन आवर पार्टी इश्यू सर आनी त्या दीस तुम्ही पार्टी सोडपाचे उलयल्ले पार्टी सोडपाचो प्लॅन आसा तुमचो ना नथिंग डिसायडेड ओके अजून इलेक्शन लागीं पावना इलेक्शनाक अजून 2-2.5-3 वर्सां आसा ओके मागीर इलेक्शन लागीं पावता तेन्ना पळोवपाचें आतां कितें आतां कोण खंय वयता खंय करता पार्टी उरता खंयच्यो पार्टी खंय एमालगमेंट जाता कोण खंयच्यो सायडीक वयता तें पळयतलो आनी मागीर हांव डिसिजन घेतलो कितें करपाचें इलेक्शन डिक्लेअर करतना तेच गंभीर आरोपांचेर तेच मडकयकाराची आता ही भाषा मात मडकयकारान केल्ल्या आरोपांचेर भाजपाच्या खेम्यात खवदळ पडिल्लो मजगती अशी चर्चा चलिल्ली की ते संबंधित मंत्र्यान मडकयकाराचे घेतिल्ले पयशे परते दिले मडकयकारूय राजकारणातलो खिलाडी केल्ल्या आरोपांचेर जर पयशे परते मेळ्ळ्यात जाल्यार तितलीच मडकयकाराक थाकाय हरशी म्हूण बीजेपीत आसूनय फुडल्या इलेसांवाक बीजेपीचे तिकीट गोंयांत पडटली हाची शाश्वती खुद्द मडकयकाराकूय ना
गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गावकार. बांबोळे कोयराची समस्या वाडतूच चल्ल्या. वचत थंय कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटात. कोयराच्यो ह्यो राशी उखलपा खातीर मात कोणूच फुडाकार घेना. कुडका, बांबोळे आनी सांताक्रूज पंचायती मदीं कोयर उखलपाचे जापसालदारकी विशीं प्रस्न उप्रासला. पळयात पुराय बातमी. राज्यात कोयराची समस्या वाढतूच आसा. दारादारांनी वचून कोयर उखलप सुरू आसतनाय लोक रस्त्याक कशी कोयर उडयतात, जाका लागून सरभोंवतणचे वाठार आतां दुशीत जावपाक लागल्यात. बांबोळे वाठारांतूय सध्या ही समस्या दिसान दीस वाडत चल्ल्या. ओलो आनी सुको कोयराच्या मिश्रणाक लागून यो वच करप्यांक नाक तोंड धांपून वचपाची पाळी केन्नाय उप्रासूं येता. रोगराय पसरपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2 पंचायती मदीं सुरू आशिल्ले शिमेच्या वादावेल्यान हो कोयर उखलपाचे जापसालदारकीचेर प्रस्न उप्रासला. कुडका बांबोळेची सरपंच डिओना कोरगांवकर म्हणटा, शीम निश्चित करून दियात, मागीरूच कोयर उखलता. जाल्यार जो मेरेन शिमेचो हो वाद सुटावो जायना तो मेरेन आमी कांयच करूंक शकनात अशें सांताक्रूज सरपंच जेनिफर ऑलिव्हिएरा सांगता. See, there is a two jurisdictions. One is our panchayat and one is Santa Cruz panchayat. Because of that, there is lot of differences. Okay. It means there is a issue. So the jurisdiction has to be very clearly demarcated first of all. Now those gadas depo asa, all they are saying coming under Santa Cruz panchayat. So we are not responsible for that. Okay. Understood? Okay. So because of that, there is a lot of disparity. If I say I am doing it, they don't want to do it. It's like that. If I say it is Santa Cruz. Okay. So because of that, I want a very clear demarcation. If that is done, then we can means Santa Cruz Panchayat and Kurka Bambole Panchayat. एरियान हूंय कितें पडटा न्हू थिंगासोर आमी सगल्याक ऑल ओवर सँटाक्रूज आमी हें घातलेलें आसा कितें तें आमचें गार्बेज कलेक्शन जाता आनी GMC कडेन आमचे हितून कितें पडटा पळय तें आमी पयल्या सद्या थिंगा डिस्प्यूट हा सो आमी म्हाका आमकां वयचें पडटा आनी कुरका वयचें पडटा पयलीं सो आमी GMC कडच्यान आमकां हें थिंगासोर आमी मनीस घातलेलो आहा क्लियर करपाक गार्बेज कलेक्शन करपाक खंयचे कडेन आसा गार्बेज ती आतां जो तो आमच्या हितून पडटा जाल्यार आमी आमच्या कलेक्शन करता तेका व्हरोन थिंगा काडटली इन केस जो तो हायवेक पडटा जाल्यार आमी हायवेक कॉल करतली आनी तेंकां ऑथॉरिटी ते न्हू हायवेची. आमी आसात बांबोळे जे हॉस्पिटल आसा जीएमसीचे भायर आसात आनी भायर जीएमसीचे भायर तुमी पळोवंक शकतात हांगा कचरो कसो हांगा साठोवन पडलेलो आसा आनी मेन म्हटल्यार हे म्हाजे फाटल्यान तुमी पळोवंक शकतात ही जी आडसरांची जे कट्टे आसात ज्यो आडसरांचे वेंडर्स हांगा आसात त्यो आडसरांची ज्यो कट्टे आसात त्यो हांगा पडलेले आसात सो हांगा ही जी घाण आसा ही घाण ह्या वाठारांत जे लोक येतात हांगा बांबोळे हॉस्पिटलान म्हणत किंवा हांगासल्यान जे पास जातात लोक हे जे लोक आसात ते ही जी घाण सगळ्यांक त्रास करता आनी मेन म्हटल्यार आतां थोड्या दिसांनी पावस पडटलो आनी जेन्ना पावस पडटलो तेन्ना हे जे कट्टे आसात ह्या कट्ट्यांनी उदक साठोवन उरतलें आनी खूब तरेचे जे रोग आसात जे जळारांक लागून जे रोग आसात ते जावपाची शक्यता आसा जाल्यार हेचेर खंय तरी लक्ष दिवचें म्हणून आमी कुडका पंचायतीच्या सरपंचा कडेन उलयले जाल्यार कुडका पंचायतीचो सरपंच सांगता की ही जी जागा आसा ही जागा सांताक्रूज पडटा तशीच कुडका पडटा सो ही जागा म्हणटा आमी शिमेर म्हणटात तशी ही जागा आसा सो हांगा जे वेंडर्सांचो जो सोंपो आसा तो सोंपो घेतात ते सांताक्रूज पंचायत ते हांगा सोंपो घेतात आनी तशेंच जे कुडका पडटा कुडकाची सरपंचाची मागणी अशी आसा की हांगा डिमार्केशन सारकें जावपाक जाय हांगा दोनी पंचायतींनी मेळोन जी एरिया कोणाक पडटा कितें आसा ते खंय तरी एक तेजेर एक उपाय काडपाक जाय आनी ही जी गार्बेज आसा ती गार्बेज बेगीनचे बेगीन काडपाक जाय आनी सरकारानूय हेचेर खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर बांबोळेसून. युतीच्या निर्णयाचेर केंद्र फुडाऱ्यांनीच निर्णय घेवपाक जाय पूण त्या आदी ताणें आपाच्या गोंयच्या फुडाऱ्यांची मतां विचारांत घेवपाक जाय अशें राजकीय विश्लेशक क्लियोफात कुतिनो सांगता. आपाक घडये आपलो पक्ष घटमूट करपाचो आसतलो पूण गोंयांत वेंझी आनी तांच्या हेर फुडाऱ्यांक भाजपाक हारोवपाचो आसतलो ताका लागून वेंझेचो स्टेटमेंट योग्य आशिल्ल्याचें क्लियोफात सांगता. काँग्रेस विश्वासघातकी ताका लागून फुडाराक काँग्रेसी कडेन युती करची नात सगळ्यो वेंचणुको स्वबळाचेर लढटली अशें आपाची फुडारी आतिशी मार्लिनान म्हणिल्ले ताचेर आतिशी आसूं वा अंजली आपल्याक जाय ते उलोवन वतली पूण गोंयांत आमी काँग्रेसी वांगडा काम करतले गोंयांत युनायटेड ऑपोजिशन कायम उरतली अशें बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगशान म्हणिल्ले. हे फाटभुंयेर वेंझीन घेतिल्ली भुमिका सामकी आसा की ना असो प्रस्न राजकीय विश्लेशक क्लियोफात कुतिनोक विचारल्यार तो कितें म्हणटा ते आयकात. म्हगे भाशेन वेंझी सारको आहा इन द सेन्स सी वेदर देर शूड बी अ कोलिशन ऑर नॉट
whether there will be an alliance or not. ही फायनल डिसिजन हायकमांडान घेवपाची. पूण फायनल डिसिजन हायकमांडान घेवपाची जाय तर they should take into consideration the sentiments of the workers. एक झाले. दुसरें आपाक गोळे जायत that they want to strengthen their party. But possibly Venzi and the local unit wants to take a stand that we want to defeat BJP first. The strengthening of the party comes next. So, मुगे भाशेन वेन्झीन स्टेटमेंट काढला तो सारको आसा. काँग्रेसीचो स्टेटमेंट इज व्हेरी गार्डेड, पण गार्डेडूय रावपाचें इज करेक्ट बिकॉज दीज आर मॅटर्स विच द हायकमांड हॅज टू डिसायड. सो काँग्रेसीचो गार्डेड स्टँड इज करेक्ट. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूज.